आले किलो 200 आता. परवडा ना पण गरज असा म्हणतो थोडे तरी वर्षी पडतात. हे बारीक 320, माशी मोठी 400, हे चायनीज 480. आले आणि दुसरीचे बाहेर मार्ग झाला सो तुमचे आमकां मिडल क्लासाचं असल्यानं परवडना. म्हारगाय तेंगशे आले लसूण गरिबांचेच न्ही जाल्यार मध्यमवर्गीयांचे बजेटा भायर वचपाक लागला. बारीक लसूण 320 रुपया किलो, मातशे मोठे 400 रुपया किलो आणि चायनीज 480 रुपया किलो. आले 200 रुपया किल. शॉर्टेज आशिल्ल्यान रेट वाडटा. पणजे मार्केटांतली रेट पळयात. हे बारीक 320, माशी मोठी 400, हे चायनीज 480. पहिली कशी असली? पहिले 120 आणि 240. तर मातशे रेट पडलो. हय बरी हा. हे मातशी मोठी हा, मातशी बारीक. एका टेस्ट ना हे हायब्रिड लसूण ते टेस्ट कमी येता, चिरपाक बरे ते. व्हडली आती कशी? ते 400 रुपये किलो लसूण. हय. पहिली कशी आली? 200. पहिली ते 160. 160. आता 400 रुपये झाले. आणि आले कसे असतात त्या? आले किलो 200 आता. पहिली कशी? 120. गरज पडटा म्हूण घेवचेच पडटा. सरकारान रेटीचेर लक्ष दिवचे. परवडा ना पण गरज असा म्हणतो थोडे तरी वर्षी पडटा न्ही, घेवची पडटा. कितें करतलो? सो तुम्ही कितें सांगूंक सोदता की अशें तरी म्हारगाय जाल्यार तुमकां? म्हारगाय सांगून कितें सोदता कमी करपाचें कशें कितें तेंचेर कितें तरी नियंत्रण दवरूंक जाय. हांगासर पणजे बाजारांत कसलेंच हेजेर नियंत्रण ना. जो तो आपल्याक तोंडाक येता तर रेट सांगतात. आमचे आले आणि लसूणचे हिसपा भायर म्हारग जाला सो तितले आमकां मिडल क्लासाचं असल्यानं परवडना. सो तेन्ना मातशें कमी जावचें अशें आमी मागता गोवोरमेंटाक. खूब वाडयला. सध्या म्हारगाय वाडत आसा. तातूंत आयज आनी एक भर पडल्या ती म्हणल्यार लसूण आनी आले हे डबल रेट जालेले आहा. पयलीं आले आसले 100 रुपये किलो, आतां पळयत जाल्यार ते 200 रुपये जालेले आसा. आनी जी लसूण आसा ती 200 रुपये वयल्यान किलो वयल्यान ती 400 रुपये जालेली आहा. थोडे कडेन ती मातशी कमी पिड्यार आहा ती 350 मेळटा, 320 मेळटा. बट 400 रुपया ही रेट जाल्लेली आसा. सो ऑलमोस्ट आल्याचे आनी लसुणाचे दर आसा ते ऑलमोस्ट डबल जाल्लेले आसात. हाकाच लागून गिरायकूय खूब कमी येता अशें आमकां शॉपकिपरान सांगलेलें आसा. सो अशा तरेन हेचें तो कारण म्हणटा की सध्या प्रोडक्शन कमी आसल्या कारणान हेची रेट वाडल्या. सो अशा तरेन आनी एक लोकांक म्हारगाय जावन मातशें तांकां शॉपिंग करपाक एक कॉस्टिंग वाडटली. अशा तरेची आयज परत एकदां मार्केटान येयल्या उपरांत आमकां कळ्ळें. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत.